वाडट्या अपघातांच्या संदर्भात रेंट कॅब असोसिएशनान कलंगूट पुलीस निरीक्षक लक्षी आमोणकर हांची भेट घेतली। सोरो पिवन गाडी चलोवपी तशेंच बदललेल्यो नंबर प्लेटी सारकिले प्रश्न बसकेत सामकार आयले। येरादारी उल्लंघना आड खर कारवाय करपाची खात्री ह्या वेळार पुलिसांनी दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। रेंट काराचे म्हाका दिसता आयज हे दिसांनी हे 4 दिसांक 500 एक्सिडेंट जाले। तितून एकूच रेंट कार, बाकीच्यो सगल्यो प्रायवेट आसल्यो गाडी तितून। आनी सगळे आतां सगळ्याक आख्खे गोंयान अशें जाल्लें आहा की सगळींच म्हणटा की रेंट कार बंद करच्यो, हे स्क्रॅप करचे, हे करचे, ते करचे। हें सोल्युशन न्हू तें। आमी हो आमचो धंदो क्रिएट आमी भुरग्यांनी आमी केला ओन, आनी आमी सांगिना की कस्टमराक कितें तूं व्हरोन बरो पिया, गाडी व्हरोन मार, कोणाचें कितें आमचेच सगळे आमचे मिस्टेक धरूं नाका तुमकां। गोंयकार आमचे नीज गोंयकार आमी ओन आमचो धंदो केला हो, आमच्या पोटाक लागून केला। आनी आमकां कोणी गव्हर्मेंटान हेल्प करूंक ना हो धंदो करपाक। त्या खातीर आमी साहेबाक सगळें एक्सप्लेन केलें कितें कितें घडटा पळय तें। रातची खंयची वायन शॉपां आसता, बार्रां ओपन आसता, रात दीस ओपन आसता, डिस्को ओपन आसता, इल्लीगल खूब चलता, तेचेर लोकांक पडलेलें ना। हे आमचो धंदो आतां कितें चलता पळय तेचेरूच पडलेले। आनी सगळे आतां चडशे रेंट कार, रेंट बायक, टॅक्सी हेचेरूच सगळे लोक आमकां टार्गेट करता। हितून हांगासर गोंयान पळय इल्लीगल सारकें कितें चलता रातचें पळय तेचेर लोकांक पडलेलें ना। कस्टमर जेन्ना आमचे कडेन येता पळय तो सोरो बिरो काय पियनासता, न्यूट्रल आसता। जेन्ना आमी गाडी दिल्या उपरांत तो रातचो खंय तरी पियाता। पुलीस पियाकूच सांगलेलें आमी की आतां हे फुडें कितें जाता 7 ते 10 मातशें एक आमी तुमकां हे नाकाबंदी लावपाची गरज आसा। खंय तरी कितें ड्रिंक एंड ड्रायव्हाचेर मातसो तो कंट्रोल उरतलो। आतां हेतून जाता कितें, कस्टमर गाडी मारता, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता, आनी पुलीस तांकां ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक केस करता आनी तांकां सोडून दिता। भायर सगळ्याक आतां हे जाता की बाबा हांव गोवा में गाड़ी ले लो, दारू पी लो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, गाड़ी तो रख लेगा, हमको छोड़ देगा। सो असो मेसेज वचोन की गाडी धरली जाल्यार ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक कस्टमराक हाडूंक जाय, हांगा कस्टमराक बसोवंक जाय, कोर्टान प्रोड्यूस करूंक जाय, कितें फायन आहा फायन कितें हे करपाचें, आनी कोर्टान कितें हे जाता इश्यू ताका पनिशमेंट दिता पळय तें दिवंक जाय। आयज आमी जितलो प्रिकॉशन घेवंक जाय पळय तितलो आमी घेतलेलो आसा। रेंट कारीक जो अवेरनस जो जाता, जो एक्सिडंट घडला आनी ते म्हाज्या कलिगान सांगलें की सगल्योच रेंट कारी जावंक ना, एक रेंट कार आहा, बाकीची 80% ज्यो एक्सिडंट जाता ते प्रायवेटानूय जाता। प्रायवेट रेंटाक यूज जाता पळय हेजेर गव्हर्मेंट एक्शन घेता काय घेयना तें तुमकां सगळ्या लोकांक खबर आहा। कित्याक एवरी टायम आमी अवेरनस करता की प्रायवेट व्हेकल्स जी यूज जाता कमर्शियलाक तेजेर एक्शन घेवचें, आनी ते पलटी नंबर प्लेटी यूज जाता जेर टॅक्सी म्हणून घेता रजिस्टर आनी रेंटाक यूज जाता तेजेरूय स्ट्रिक्ट एक्शन अजून कायदो गव्हर्मेंटान कायदो काडूंक ना। सेकेंड थिंग जे बॅन करूंक सोदता पळय, हांव लोकांक सांगूंक सोदता हो जो बॅन करता पळय तो सोल्युशन न्हू। सोल्युशन तेजेर जर बॅन करता रेंट कार आमी एज अ एसोसिएशन रेडी आहा सकाळी 9 ते रातचे 9 जायसर गाडयो घेवपाक, रातचे 9 आमी रिटर्न घेता गाडयो आमच्यो। तशेंच मागता की हे जे व्हडले क्लब्स आहा, नांव स्पेसिफाय करिना, जे गोंयान क्लब्स चलता ते क्लब सगळे कसिनो आनी क्लब रातभर 1, 2, 3 जे पिवन लोक भायर सरता तेय मातशे 9 ते 10च्या भितर बंद करचे। खंय तरी रेंट कार तर सांगचें म्हणल्यार शिवोले एक्सिडंट, प्रायवेट गाडी कंपनीच्या नांवार आहा, तो तेजो कोण म्हणटा स्टाफ। मिरामार एक्सिडंट जालो BMW, तो म्हणटा पापा म्हण कोण तरी कॉल करता। दोनापावल एक्सिडंट जालो अनऑथरायज गाडी, रजिस्ट्रेशन गाडी मिनी कूपर, ते दिसा परतून मिरामार एक्सिडंट जावन एक डेथ जाला प्रायवेट गाडी। कित्याक आतां इशू कितें जाता, रेंट कार तुमी हायलायट जाता, रेंट कार अशें ना की रेंट कारीचेरूच एक्सिडंट जाता। आतां तुमी रेंट कार बंद म्हणटा, रेंट कार बंद हो सोल्युशन ना। सोल्युशन म्हाका दिसता आमी आयज PIक डिमांड केला जाला कितें एक मॅसेजींग रॉंग गेला। एक कस्टमराक हाडयलो ड्रिंक एंड ड्रायविंगेक, गाडी अटॅच जाता, कस्टमर तो कितें वयता हांगासून वयता, तो 10 जाणांक कुछ नाही होता। आमी PIक रिक्वेस्ट केला हेच्या फुडें ड्रिंक एंड ड्रायविंगच्यो केसी हाडल्यो, कस्टमराक हाड, कस्टमर हांगा बसय। एक 10 केसी समज जाल्यो गोंयान कस्टमराक अरेस्ट जाता ड्रिंक एंड ड्रायविंगेन, तो 10 जाणांक सांगतलो। आयज कितें जाला, कुछ नहीं होता है, खंय तरी आओ जाओ गोवा हमारा है, ते कुछ नहीं होता ही मेसेज स्टॉप जावन जाय। सो आमी मागता PIक सांगला, PIन सांगला करता म्हणून। एक डिस्को दर आहा जावं कसिनो आहा, हे कसिनो भायर पळय जेन्ना येता जो भुरगो आसता चाय हाडून कस्टमराक दिवपी जावं कोणें आसता तांकां खबर आसता ते ट्युरिस्टाची कितें हालत आसा। रिक्वेस्ट करता हांव की बाबा CMाक जो होम मिनिस्टर आहा आनी सगळे पुलिसांक की जे नायट लायफ चलता स्पेशली कोस्टल बेल्टाक हांगा नायट पेट्रोलिंग करचें, स्ट्रिक्ट करचें। कित्याक ट्युरिस्टांचें कितें जालां, आओ जो गोवा आमारा जाला, तांकां ना पुलिसांचो भंय आहा ना आमचो भंय आहा। खंय ना खंय हे आयज म्हाका दिसता हाय टायम येयल्लो आहा की हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाचें आहा। म्हाका दिसता जे म्हाजे आमी कलीग आमी आहा वांगडा सगळे
हे ऑन रेकॉर्ड आहा. म्हाका दिसता 3 वा 4 वर्सां जाली आमी CMा कडेन मागता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मागता, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन मागतात की हो कंट्रोल हाडात. कंट्रोल पयलीं स्टार्ट जावंक जाय. म्हाका दिसता फर्स्ट क्रॅकडावन जावंक जाय प्रायवेट गाडयांचेर. ह्यो प्रायवेट गाडयो पळय आयज एक्सिडंट जावंक लागला, लोकांचो जीव वचोंक लागला, जावं कोण मोडोन घरा बसोंक लागला, ह्यो प्रायवेट गाडयांक लागून जाल्लो आहा. हेंचेर क्रॅकडावन करूंक जाय की 7 जेन्ना ट्युरिस्ट वयता पळय डिनराक वयता आनी डिनराकसून मागीर ताजो प्लॅन आसता आपूण कसिनोन वचों पबिंगेक क्लबिंगेक वयचो म्हणून. ताका कळटा बाबा 7 तारीख पुलीस अभी नाकाबंदी डाला है, आते समय भी पुलीस रहेगा. सो तो कितें करता, दुसरो ट्रान्सपोर्ट पळयता येवपाक, एक तर टॅक्सी घेतलो जावं कितें घेतलो, जावं एकटो फ्रेंडांक कोणाकूय सांगतलो बाबा आज आप एडजस्ट कर लो, ड्रिंक मत करो, पुलीस प्रॉब्लम करेगा. पुलिसां कडल्यान आमकां कितें जाता जेन्ना नाकाबंदी घालता, कस्टमराचें पळय कितें जाता, हाज्या कलिगांनी सांगलां ऑलरेडी की गाडी करता, गाडी करची न्हू, ट्युरिस्टाच्या जावं कोण पळय टायट आसता त्याच्या लायसनाचेर हे करचें.